John chapter 3 verse 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत मानतेल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक पगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. Revelation chapter 7 verse 13 and 14. तेदवा मालगड्यामध्ये एकल्यान मुझे लगी विचारले, दवे दगले गल आसात ते कोण, ते खंय तावन आयल्यात. हांवें जाप दिली, हांव नेण्यादनिया, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरून आयलेल्या वेळार हेच ते, तांणी आपले दगले शेळयाच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. पास्काचो दुसरो आयतार. शुभ वार्ता. जॉन चॅप्टर 20 वर्सेस 19 to 31. येसू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर सुदेवांच्या बियान शीस दारा दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तो व्हड जेजू तांचे मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोमयाक देखतच शीस संतोषान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्या. कोणाची पातकां तुमी बक्षिता ती बोगसातेली, जांची पातकां तुमी बक्षिना ती बोगसाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो जोवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयलेल्या वेळार तांचे सांगाता नातलो आनी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेल्या किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजे बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. 8 दीस उतरले. शीस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासय तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मोदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजे बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका बगार सन्मान. तवळ तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमानताय न्हय. पळय नासतना सतमंता ते कितले बागी. जेजून केल्लीं आनी शिसांनी देखलेलीं असर्यां आनीकी जायतीं आसात. तीं ह्या पुस्तकांत बरोवंक नात, पूण हांगा बरयलेल्या असर्याचो शेवट हो. जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानिजय, अशें सतमानून ताच्या नांवान तुमी सासनीक जिवीत सोडिजय. देवाचे उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. Psalm chapter 23. जेजू बरो गोवळी. सर्वेस्पोर म्हजो गोवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पाचव्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. कालक्या फालक्यान हांव चलां तरी कसलेच वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडटाय. म्हजे माथें तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वत्ता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगा दितेली. सरेस्पराच्या घरांत हांव सदां काल रावतलों.